लुकसाण भरपाई मेळचे खातीर मयेच्या शेतकारांचो संघर्ष चालूच आसा। अखिल भारतीय किसान सभेच्या मये युनिटाच्या बॅनरा खाला आयतारा शेतकार परत एकठांय आयले। 2013 वर्साच्यान लुकसाण भरपाई दिवपाक खण कंपनी टाळाटाळ करता। सरकारान लेगीत ह्या प्रश्ना कडेन आडनदर केल्या अशें म्हणीत शेतकारांनी तिडक उक्तायली। जो शेतकारांची जे नुकसान मायनिंग लागून इतली वर्सां जाल्ली आसा ते नुकसान भरपाई मेळची आनी तशी हायकोर्टाची ऑर्डर आसा शेतकारांक कांय वर्सांनी नुकसान भरपाई मेळची पूण मागीर 2013च्या उपरांत तांकां ती मेळोना आनी खंय तरी कंपनी कोर्टाच्या तांकां फावटी मारूंक लावप हेतून शिरकून खंय तरी ते नुकसान भरपाई दिवपाची जी तेंची जबाबदारी आसा ती टाळपाक पळयता। आतां फाटल्या दिसांनी पब्लीक हियरींग जालें आनी तेच्या उपरांत मायनींग परत सुरू जालें। त्या पब्लीक हियरिंगान सुद्दां हांगासरल्या लोकांनी आपली नुकसान भरपाईचो प्रश्न आसा तो मांडला, पूण तरी आसतना तांकां एनवायरमेंटल क्लियरन्स मेळ्ळें आनी आतां जे मायनींग सुरू जाला तर परत तो प्रश्न येयला की जे शेताचें आनी नुकसान जाता तें कितें, तेजो कांयच तांकां शेतकारांक मेळोंक ना। जेन्ना मायनींग जेन्ना फ्रेश आतां चालू जाल्ली तेन्ना सरकारान खंय तरी सांगलेलें की लोकल्सांक जाल्यार गांवच्या शेतकऱ्यांक विश्वासान घेवन चलतले म्हणून, पूण आयज हे खंयच दिश्टी पडना। लोकांचो इतको रोश आहा की लोक हे आतां शेतकार जाल्यार बागायदारीचे लोक आसा ते हे जे शेतीचेर किंवा बागायतीचेर डिपेंड आहा। आयज तेंची इतकी लुकसाण जाल्ली आसा की तेंचे उदरनिर्वाह तेजेर आसा, तांकां तेजें पोट तेजेर चलता। आयज तेंची कितेंच परिस्थिती, आयज शेतान इतको गाळ आसा की थंय उत्पन्न जाता तें कमी जाता, बागायतदारींचेर सुद्दां सुपारी तांकां कांय मेळना आनी कितें सगळी तेंची लुकसाण जाल्ली आसा। आनी हे कंपनीक आमी सांगलें की तुमी हे बेगींतल्या बेगीन जी फुडली आमची आहा ती आमकां लुकसाण भरपाई बेगीनच्या बेगीन दिवची म्हणून, पूण हेजेर तेंच्यांनी आयज पर्यंत एकदांच जालें तेजी इनिशिएटीव घेवंक ना। आनी सरकारानूय हेजेर गांभीर्यान विचार करपाचो आहा। तेन्ना मायनींग चालू आसा तेन्ना सांगलेलें की लोकांक विश्वासान घे म्हणून, ह्या कंपनीक ते कांयच सांगिना। तेन्ना सरकारानूय ह्या जे रोश आहा पळय लोकांचो आतां इतको जाल्लो आसा, हेज्या पयलीं सुद्दां आमी मायनींग वचोन बंद हेज्या पयलीं केल्लें आसा। फुडें आमी कितें करतले, लोकांचो रोश इतको आहा की फुडें आमी कितें करतले तें आतां आमी ठरयताले। आतां हेच्या फुडें आमच्या लोकांचो पाशेंस काबार जाला, तेन्ना सरकारान हेजेर गांभीर्यान विचार करचो आनी फुडें कितें तें आनी कंपनी जी बेगीनच्या बेगीन निर्णय घेवचो आनी लुकसाण भरपाई आहा लोकांक पळय ती बेगीनच्या बेगीन दिवची। चड हे लोक शेतकार आहा पळय ते त्रासान पडलेले आसा, तेन्ना हो विशय आहा तो बेगीन गांभीर्यान घेवचो, जाल्यार लोक कितें आहा ते फुडें आपलो निर्णय करून आमी घेतले। मेन प्रश्न कितें आसा शेतकारांची बँकेत त्रास जाले आमची शॉर्टेज जाल्ले आसा। कंपनीन आमच्या कडेन मिटींग घेतली, कंपनीन 2-3 आमी पॉझिटिव्ह मिटींग घेतला म्हणून आमी कंपनी बरोबर बसले सुद्दां। कंपनी लास्ट मोमेंट कितें करता, सगळें आयकून घेता आनी तो एक खंय तरी हायकोर्टाचें कितें तरी आसा म्हणून सांगतात आनी ते काडून दिता। आमचें म्हणणें कितें आसा, हायकोर्टान मॅटर आहा तें आसुनी, मॅटर तें आमी पळयत आमी चालूच आहा हायकोर्टाचें, पूण तुमी जो फाटलो जेन्ना तुमकां जाय न्हू तेन्ना तुमी पयशे घालतात, सगळें करतात, पूण जेन्ना परत घालचे पडटा तेन्ना तुमी हायकोर्टाक दाखयतात। त्या पेक्षा हांव कितें म्हणटा, तुमचो आमचो जो प्रोसेस आहा तो चालू दवरा आनी बऱ्या भशेन दोनूय कामय तुमचेंय जावनी आनी शेतकारांचे प्रश्न मोकळे जावचे। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।